कन्स्ट्रक्शन बिल्डराक हांव अपील करूंक सोदतां की आज पळय एक तूं आज बिल्डर म्हळ्यार आज करोडपती आसतलो हिंगा आज कमीत कमी तुजे फुड्यान 200-300 फ्लॅट आसतले हिंगा आज हो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट तुवें बांदलो आसा हिंगा जाल्यार आज ह्या लोकांक अशें सफर जावप न्हू म्हाका दिसता कित्याक म्हळ्यार आजची परिस्थिती अशी आहा पळय लोक एक घोव बायलां दोगांय सर्वीस करतात जाल्यार फ्लॅट घेवंक शकता आजच्या दिसाक नाल्यार कोणाच्यान शक्य जायना फ्लॅट घेवपाची परिस्थिती ना आनी असले आज तेमी आपले रीण काडून लोन काडून कितें करून म्हणटा तशें फ्लॅट घेतले आसता आनी एक तांकां अशी इच्छा आसता आपली एक रातची एक घरांत न्हिदोवप टेन्शन नासतना न्हिदोवप हें तांकां सदांच मायंड आसता पीस मायंड जाय तांकां आनी तांकां पळय आज तुजे कडेन आज हें कितें घडलां हांव म्हणना की तुवें मुद्दम केला अशें मुद्दम कोण करना पूण कितें आसता एक एक्सिडेंट टायप जाता अशें म्हणटा पूण हांव म्हणना की तुवें ते इतले पयशे मोडून सुद्दां तांकां बरें काम करून दिवचें हें म्हाज्या मनांतल्यान तुका सांगता तांकां सदांच खुशी दवरचो तुजें फुडें नांव सुद्दां हेज्याकय बरें काडचें पूण बिल्डरान फोटिंगपणां केलें अशें दिवं आनी एक म्हणल्यार हांव म्हाजी रिक्वेस्ट आहा पळय आतां तुजें हिंगा हें लीक जालें तें जालें आमचें सकयल नॅचरल झर आसा हिंगा आनी त्या गांवांत भरपूर लोक रावताय आमचे खरे लोक रावताय आमचे गांवचे खरे स्थापीक लोक हिंगा जल्मा येयल्ले मूळ कूळ आनी तेंचे पयलींचे जाणटे पणटे आसले आज ते झरी सुद्दां तुजे पावोंक शकता आनी गोवोरमेंटा हांव विश्वजिता सुद्दां परत सांगता की तूं तेजेर सुद्दां एक्शन घे मातशें तें उदक सुद्दां व्हरोन टेस्ट कर आज पळय आज हिंगा टँकर खूब काडटा ते सगळे लायनीचे भरून वताय आज लीक जायना जाल्यार फाल्यां पूण जावूंक शकता फुडें फ्युचराक तूं तें एक मातशें एक्शन घे आनी तें बी टेस्ट कर हांव तुका एक रिक्वेस्ट आहा आनी मेन म्हणल्यार कितें आज हेल्था वाटेन एक टीम येवन तेमी ते एक्शन घेयली फास्ट काम बरें केलें आनी विश्वजीत राणे आमचो हेल्थ मिनिस्टर आहा तेणी खरोखरोच बरें काम केलां आनी कोणी बरें काम करता ताका कोणाक एक्सेप्ट बरें काम केलें म्हणपाचें म्हाका जाल्यार दिसता कित्याक कोणूच जावं तो हांव विश्वजीत राणे कॉन्टेक्ट ना म्हाका विश्वजीत राणेचें कांय कनेक्शन ना पूण हांव आज खरें आसता सांगता एक गोवोरमेंटा सायडीन तर आज एक एक्शन घेयला न्हू खरोखरच बरें काम केलां तेमी आनी विश्वजीत हांव थँक्यू म्हणटा